आयज जायते शेतकार शेत रोयतात पूण योग्य नियोजन नाशिल्ल्यान तांकां लुकसाणीक तोंड दिवचें पडटा। अशा शेतकारांक शेतकी आनी बागायतीचो फायदो घेवपाचो आसल्यार तांकां आंतरपीक घेवप खूब गरजेचें आसा। फोंडेच्या निरंकाल वाठारांतलो शेतकार हेमंत सामंतान गोंयच्या शेतकारांक यशस्वीतायेचें मंत्र दिला। हेमंत सामंतान व्हडा प्रमाणांत मिरयांची लागवड केल्या। कर्नाटकांतल्या शेतकारांनी तयार केल्ली खास कलमां हाडून ताणें आपल्या बागायतींत रोयल्यात। तेन्नाच्यान मिरयांची बरी लागवड जाता अशेंय सामंत सांगता। तांकां दर वर्सा सुमार 1 टन मिरयां मेळटात खंय। तशेंच तांबडी भाजी, केळी, अनस, सावरभोणी, चिकू अशा साबार पिकांची लागवडूय ताणें केल्या। पयलीं प्राधान्य दिलें आमी हांगा सुपारेक पयलीं पासून प्राधान्य दिलांच आमी। तो आमचो सामको मोठें पीक आनी आमकां सालवार करपा सारकें पीक। ताजे नंतर आमचे नाल्लाची झाडां आसात, नाल्लाची कमी प्रमाणांत 200-250 कितें आसतलीं। त्याच प्रमाणे जेन्ना जी मिरयांची एक पीक घेवपाची एक उमेद आयली, त्या प्रमाणे मिरयां आशिल्लींच आमची पयलीं बाबा पासून। पण कितें जालें, एक मोठो भयानक रोग आयलो आनी अख्खी मिरवेल काबार जाली आमची टोटल। ज्या जाग्यार आमी 950 किलो 1 टन मिरी घेताले, त्या जाग्यार हार्डली एक 70-80 किलो मिरी मेळपाक लागलें। ताजे नंतर ह्या रोगाचेर खूब जाणांनी संशोधन केलें, कित्याक जाता काय म्हण रोग। पण तो रोग आजून पर्यंत तस्सो चालू आसा। त्या खातीर कर्नाटकांतल्या काही शेतकऱ्यांनी हेजेर प्रयोग केलो आनी इफळी पासून कलमां बांदलीं। ही जी आतां तुमकां मिरवेल दिसता न्ही, ती पोना इफळी हे रानवटी वाल, तेजेर ही मिरवेल बांदली आनी तेजेर आतां आमची कलमी मिरवेल आतां सगळे कडेन लायिल्ली आसा। जवळ जवळ 7,500 ते 8,500 मिरी कलमां आमी बांदलेलीं आसा, लायिल्लीं आसात। आनी ती तुमी पळयलां आसतलीं सगळीं आतां इल्डिंगाचेर म्हणजे उत्पन्न दिवपाक लागलीं। फाटले खेपे आमी जवळ जवळ 600 किलो आमी मिरयां दिल्लीं, 600 किलो। ताजे नंतर अंदू अपेक्षा आसा की 1 टन मिरी येवपाची अपेक्षा आसा। आमचे पयलीं प्राधान्य दिलें आमी हांगा सुपारेक पयलीं पासून प्राधान्य दिलांच आमी। तो आमचो सामको मोठें पीक आनी आमकां सालवार करपा सारकें।